मानकुराद आंब्याचें नांव घेना फुडें तोंडाक उदक सुट्टा, पूण ताचे दर सर्वसामान्यांक परवडपा सारके ना। फाटल्या 15 दिसां पयलीं पुराय राज्यांत मानकुराद आंब्याचो दर 6,000 रुपया डझन आशिल्लो, म्हळ्यार 500 रुपयाक एक आंबो पडटालो। आतां हो दर 3,000 मायज एक डझन आसा। हापूस आंब्याचो दर मानकुरादा परस सवाय आसात, पूण लोक मानकुराद आंबो चाखपाक रावल्यात। सद्याक दर म्हारग आशिल्ल्यान मानकुराद मोगी गोंयकार हे हो दर केन्ना कमी जातलो हाची वाट पळयता। I say that the whole of India awaits mango season eagerly. The king of fruits, the most luscious of fruits. It should be within the reach of everyone, every Indian. So increasing price means it gets out of reach. Keep the price down. Keep the people happy. Let everyone have a mango here. Oh, I buy mangoes as soon as they come till the last day that they are in season. मानकुराद आम्ही खातात। एक 2-3 तरी आंबे दिसाक जायत म्हाका सिजनाक। आता सारकें न्हू ते कितें आसता ते सारके पिकले आसा ते मागीर सारके म्हणटा ते तेन्ना खावपाचे आंबे।